मगाच्यानं स्वागत तुमका परत्यानं या मोलाद एक मोत्यांक. आज एक अनेक विषय मोती हांवच्या जिणेंतली हांव काणी घेवंक कशी व्हरतां ती मोती जावन आसा एक सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय. ते सवाल जावन आसा हांव कोण, तूं कोण, हू आर यू, हू आर यू. सबार जापी आमी दिता. हांव देवाचें भुरगें, हांव देवाचो भुरगो, हांव म्हज्या बापायचो तें नांव सांगून ताचो पूत आचिद्दू. हांव एक विद्यार्थी, हांव त्या इस्कॉलांत शिकतां आनी हांव मार्टिसा गेली, फेर्नांडिसा गेली, सोजा गेली, लोबा गेलो आनी त्या गांवचो ह्या गांवचो. पूण सवाल इतलें उरता की तें तुका बायल्यान तुका दिल्लें, पूण तूं कोण? की हू आर यू, हू आर यू. एक फावटी एक आवय बापायन एका भुरग्याक म्हज्या लागीं हाडटा आसतना त्या भुरग्याक कंप्लेन करूंक म्हज्या लागीं हाडिल्लें आनी त्या भुरग्याच्या आवय बापायन म्हाका सांगलें, फादर भुरगो होमवर्क करना, टीव्ही पळयता, मोबायल जाय म्हणटा, सांगलें आयकना, जेविना, सारको न्हिदना आनी डिस्टर्ब जाता, कांय आमकां कुमोक करना. ताका तुमी जोर मारा फादर, ताका मारात, तो बरो भुरगो जाय. हांवें सांगलें त्या भुरग्याक कितली प्राय? 8 वर्सां. 8 वर्सां जाल्यार एक 10 वर्सां आदी तो भुरगो खंय आसलो. चिंतूंक पडलें आवय आनी बापय. बापय म्हणूंक लागलो तो देवाच्या मनांत आसलो. आवय म्हणूंक लागली तो एक आंज जावन आसलो. तो देवाच्या मनांत आसलो आनी तो आंज जावन आसलो जाल्यार तो भुरगो तुमचे न्हय, तुमचो न्हय, देवाचो. तो तुमच्या हातान त्या भुरग्याक दिला देखून तो तुमच्या संगाता आसा आनी तुमी ताका सांबाळूंक आसा. आनी पयली ताका वळख तिची देवाची. आनी आज सवाल विचारता आसतना तूं कोण म्हणटा आसतना आमची प्राय आमी पळोवया. तुजी प्राय तूं पळय, आमची प्राय आमी पळोवया आनी पळोवया त्या वर्सा आदीं हांव खंय आसलो, कितें जावन आसलो, कितें म्हजी परिस्थिती, खंयसर आसलो हांव, खंयच्या रुपार आसलो. कोण म्हाका सांगत की पवित्र पुस्तक आमकां जाप दिता, पवित्र पुस्तक आमकां जाप दिता. आनी आतां आमी ह्या प्रायर पावल्या आनी संवसारांत जिवन आसा. आनी जरी तर आमकां 50 वर्सां जालीं आनी 50 वर्सां उपरांत आमकां कितले जाण आमचो उडास काडटले. आमकां जरी तर एक 90 वर्सां जालीं आनी एक 50 वर्सां उपरांत कोण आमचो उडास काडटली. आमी जाणा आमच्या आबाच्या पप्पाक आमी वळखना. तो कोण आमी नेना, ताका पळोवंक ना घडये. आनी अशें आमच्या जिणेंत एक संबंद तो घडये तुटता. कित्याक वळख आसल्याची मात्र आमी वो तो म्हूण सांगूंक आमी शकता. म्हळ्यार आमकां एक डेजिग्नेशन आसा जाल्यार हांवें प्रायम मिनिस्टर, हांवें चीफ मिनिस्टर, हांवें विगार, हांवें एक याजक, हांवें धर्म भयण, हांवें घोव, हांवें बायल, ती हांव न्हय. म्हजें नांव हांव न्हय, म्हजें क्वॉलिफिकेशन हांव न्हय, म्हजें सरनेम हांव न्हय, म्हज्या गांवचें नांव हांव न्हय. तें हेरांनी म्हाका दिल्लें. म्हणटा आसतना हांव कोण? हू एम आय? हू आर यू? म्हाका न्हू लिजाकी आपुरबायचे सवाल. ताचे पयलें एक संगत तुमकां सांगूंक खुशी वाटता. संगत म्हणून सांगल्यार ह्या संवसारांत आमकां 3 संगत्यो आमचे थंय आसात. ते 3 संगती काडल्यो जाल्यार आमी कोणूच न्हय. प्लेसीस, पर्सन्स, थिंग्स. प्लेसीस, पर्सन्स, थिंग्स.
आमी उबे रावचो जागो, आमी वस्ती करचें घर, आमी खंय भायर गेल्या जाल्यार ते आमचें न्ही. कितलो तेंप आमचें? थोडे घडये खातीर, थोड्या वेळा खातीर. एक मॉलाक गेला जाल्यार मॉल बंद करता आसतना ते म्हणटात हांगा भायर वसात. फिल्माक गेले जाल्यार फिल्म काबार जालें तुमी भायर वचूंकच जाय. शॉपाक गेली, शॉपाचे शटर सकयल हाडटा आसतना आमी थंयसान भायर येवंकच जाय. आनी अशें आमी खंय गेले एक जागो आमचो आनी म्हजो म्हणलो आमच्या लागीं ना. आमचो स्वंत जागो एक दीस आमी सोडूंक आसा, तो आमचो जागो आमचो न्हय. म्हणजे घर आसूं पुरो आनी कितें आसूं पुरो तें म्हजें न्हय. ते कोणेगी म्हाका बांदून दिला, पयशे हांवें जोडिल्ले ताचे कुरपेन खर्चिला जावं पुरो, पूण शाश्वत म्हजें घर न्हय. प्लेसीस. नेक्स्ट, वस्तू. जे वस्तू म्हजे लागीं आसात ते म्हजे न्हय, कोणें म्हाका दिलात. हांवें पयशे दिवंक पुरो, खंय हांवें पयशे दिले ते पयशे म्हजे न्हय. ताचेर म्हजें नांव बरोवंक ना, तुजें नांव बरोवंक ना. थंयसर रिजर्व बँक ऑफ इंडिया म्हूण घाला. ते पयशे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे, पूण आमी उपेग करता आनी ते घेता आनी दिता आनी घेता, ट्रान्झॅक्ट करता. देखून ह्या संवसारांत वस्तू आमचे तावन काडले जाल्यार, जागो आमचे तावन काडलो जाल्यार तिसरी वस्त उरता मनशां. आवय, बापय, भाव, भयणी, इश्टां, सैरी दैरी सगळीं आमी सांगत आसात. पूण तांकां काडलें जाल्यार, सगळ्यांक काडलें जाल्यार आमी एक सुरी उरता. म्हणजे जागो तूं उबे रावन आसाय हो बसून आसाय तुजो न्हय, तुवें सोडूंक आसा एक दीस. ते वस्तू तुजे न्हय, ते तुजे वस्तू ते तुवें सोडूंक आसा एक दीस. आनी ती मनशां तुजी न्हय, देवान तुका दिल्ली. तिनूय संगती देवान तुका दिल्यात. म्हणटा सांग तूं कोण? सगळें देवान दिलें जाल्यार तुका एक नांव, सरनेम आनी तुका डेजिग्नेशन आनी कितें दिलें जाल्यार, तें भायल्यान दिलें जाल्यार ते तूं न्हय. तूं न्हय. तुका दिल्लें डेजिग्नेशन, तुका दिल्लें एक जबाबदारी ती, पूण ती जबाबदारी तूं न्हय. पूण तूं कोण? आनी ती आमी एक मिनट मुखार गेलो जाल्यार एका पुलिसाक कोणाकी पळयत आसतना वो खंय क्रिमिनल, वो खंय टेररिस्ट, हाणें खंय चोरी केला, हाका हांवें एक दीस अरेस्ट करी जाय, ताका फायन आउट करचें म्हण ताची चिंता. एक देवपणाचो ह्या जागा आसा जाल्यार, देवपणे ताका वोकेशन प्रमोट केलो जाल्यार तोय चिंता. घडये हर एका भुरग्या पळयता आसतना हाका हांवें सेमिनरी बरी जाय, म्हज्या सेमिनरी बरी जाय, म्हजे बरी ताका ह्या करी जाय, आनी मस्त जाणांक हांवें व्हरून आमच्या सेमिनरी बरोवन जायते ब्रदर दवरी जाय, शिकचे भुरगे बरी जाय. तुका हर एका भुरग्या पळयता आसतना ताका देवपण आसल्या म्हणून कशें दिसता. तशें सिस्टरांकी. पूण आमी आनी मुखार गेलो जाल्यार आमी कशें पुलिसाक हर एकल्या पळयता जाल्यार दुबाव मारता की देखून दोळ्यान दोळे घालून ते पळयनात. कशें वोकेशन प्रमोटर हर एका भुरग्याक पळयत आसतना ताका देवपण आसा म्हूण चिंता की, तशेंच एक धाकटे एका पेशंटाक पळयत आसतना हर एका व्यक्ती पळयत आसतना ताचे ते पिडा आसा म्हळ्यार तो पळयत व्हरतो, तो भलायकेन बरो आसा म्हूण पळयना. तो भलायकेन बरो आसा म्हूण पळयना. यू आर जस्ट ए पेशंट टू दॅट डॉक्टर. कोणी तूं दाखतर जावं दी, भलायकी आसूं तुका म्हजे लागीं आयला म्हणून खंडीत तो चिंता ना. तुका कसली पिडा आसा आनी जरी तर व्हडलें पोट, व्हडलो जीव आनी कितें काण घेवन गेले जाल्यार तो म्हणटा तुजी वेट तुवें उणें करी जाय. तुका पिडा आसा, तुजी किडनी के जाल्यार फेल जायत, हार्ट के जाल्यार फेल जायत, खंयच्याय घडये तूं मरोंक शकताय. असली उतरां ताची तोंडांतल्या भायर. कित्याक तो तुका फकत एक पेशंट कसो पळयता. जो पर दुसरो हाच्या जिणेंत आली आक्का म्हळ्यार एका तरणाट्यान ताका गुडो मारले वेळार ताका आस्पत्रेक व्हेल्लें फिल्म हांवें पळयल्लें. आनी थंयसर नर्स आनी हेर ताका आपणूक भियेतात. कित्याक होली फादर, भाग्यवंत पापा. डाक्टर म्हणटा ही इज जस्ट अ पेशंट, ट्रीट हिम. तो फकत एक पेशंट बरी ताका आमी ट्रीट करी जाय, ताका सेव करची जाल्यार, बचाव करची जाल्यार. पाप साहेबी
धाकटे मुखार एक पेशंट. हर एक भुरगो आज मिनिस्टर जावंक पुरो, MLA, MP or CA or व्हडली व्हडली पोजिशन आसूंक पुरो, व्हडली व्हडली नांवां जोडूंक पुरो. ताका शिकयली टिचरीक तो आजून म्हजो स्टुडंट, ही इज माय स्टुडंट. उपरांत जरी तर आमी एक इंजिनियराक पळयलें जाल्यार कोणा लागिल्ले पयशे आसात, भायल्या गांवांतल्यान आयला, तो ताका भेट दिता आनी म्हणटा तूं एक नवें घर बांदी जाय, म्हजे लागीं प्लॅन आसा. आनी त्या इंजिनियराक ताणें पयशे इन्वेस्ट करचो तसलो एक व्यक्ती. जरी तर एकलो LIC एजंट म्हणलो जाल्यार कोणा लागीं पयशे आसात ताच्या फाटल्यान येता आनी म्हणटा तूं LIC पॉलिसी करची, त्या रितीन पॉलिसी, ह्या रितीन पॉलिसी, ह्या रितीन पॉलिसी. हर एक पॉलिसी ताका एक्सप्लेन करता. निमाण ताच्या गळ्याक कितें तरी घालन अमकितल्या लाखाची एक LIC पॉलिसी कशे बरी करन ताका परतून परतून दोसून ताका फकत ओ व्यक्ती एक LIC कस्टमर. आनी अशें हर एकले आमकां एक पळयतात. एक मनशास्त्र सायकोलॉजिस्ट तुजे नडते पळयता, तुजे बिहेवियर पळयता. आनी अशें तुका कितेंय प्रॉब्लम आसा म्हूण तुका एक पेशंट कसो पळयता. सांगाताच आमी एका व्यक्ती पळयत आसतना तो बरो सूट बूट घालन, बरे शूज घालन, बोटाक 10 बोटाक 12 बुदयो घालून येता जाल्यार आमी ताका म्हणटा तो ग्रेस्त मनीस. तो एक ग्रेस्त मनीस थोड्याक. आनी बरें न्हेसोंक ना, ताले वस्तू तितले नितळ ना, इस्त्री घालूंक ना, तितले मुदयो नात, स्लिपर घालून मिसाक वयता वो हेर कट वयता, ताका आमी म्हणटा दुबळो मनीस. आमी एक एका व्यक्तीक एक पण तांच्या फायद्याक पडच्या प्रमाणे ते आमकां त्या लायतात आनी वो लायतात म्हणून म्हजे उतरांनी आमी सांगयत. तांकां तांच्या प्रोफेशना प्रमाणे, तांणी देखच्या प्रमाणे, तांणी चिंच्या प्रमाणे अशें ते आमकां त्या लायतात आनी वो लायतात. ग्रेस्त, जुबळो, गुन्हेगार, पेशंट, कस्टमर अशें नाना तरान ते वलयतात. पूण तूं कोण सारकें समजत जाल्यार तूं कोण म्हणच्या पयलें तुका एक सांगत आसा, जल्म आनी मरण. जल्मत आसतना आवय बापायन तुका कूड दिली आनी देवान ताचो आत्मा घालो, देखून तूं जिवी जावन एक जिवंत जिवी जावन तूं जल्मालें. मरण तुजी कूड तुका सांडून वयता, आत्मा कुडींतलो भायर येता आनी तो देवा सरशी वसा जाय. मरण मोदें तूं आसाय. तुजें नांव, तुजें डेजिग्नेशन, तुजी पदवी, तुजे सक्ती तुजें न्हय, ते कोणाचें घेव, फकत तूं ताचो फळ काडनासाय. तर म्हाका न्हू ह्या संवसारांत आमी अशें जियेत आसतना जावं पुरो घोव म्हणून पुरो ती म्हजी बायल म्हणून पुरो तो म्हजो घोव, भुरगीं म्हणून पुरो हो म्हजो पाप्पा, ही म्हजी माम्मी ओ डाडा आनी माम्मी म्हणून ही म्हजी भुरगीं. अशें संबंद तूं न्हय, संबंद दवरचे खातीर मात्र. पूण तूं कोण तुजें तें एक सांगत आसा. आनी ती सांगच्या पयलें हांव विवरण दिवंक कशी व्हरतां. एका डाक्टरान एका पेशंटाक तो मेलो जाल्यार 5 संगती तो थंयसर तपासता. पयल्या सुवातेर ताचो उस्वास येता की म्हणून एक. दुसऱ्यान ताचें हृदय बडयता, हार्टबीट, काळजाची उडी आनी कितें आसा की म्हणून. तिसऱ्यान ताचे दोळे पळयता, ते रूंद जाला की म्हणून, रेटीन हांगासर रूंद जाला की स्प्रेड जाला की म्हणून. आनी चवथें म्हणून सांगल्यार ताचे शिरो काळे जाला की म्हणून. आनी पांचवें म्हणून सांगल्यार ताचे नाक्षे पळयता, थंयसर कलर बदला की म्हणून.
चरोने 5 रितीन ताणें तपासल्या उपरांत तो म्हणटा हो व्यक्ती मरण पावला, आय एम सॉरी. हर एकल्यांक आमी एक वस्त तांच्या गरजे प्रमाणे, तांच्या जाणवाये प्रमाणे, तांच्या शिकवणे प्रमाणे, तांच्या उलोवणे प्रमाणे, तांच्या बगणा प्रमाणे, तांणी चिंच्या प्रमाणे आमी एक ऑब्जेक्ट म्हणटा, एक वस्त कशी तांकां दिसता. पूण एकलो मात्र आमचो सासणाक नीज मोग करन तूं म्हजो आदी आतां सदांकाळ, संवसार रचचे आदी आतांय फॉर एवर तो आमचो देव. हांव कोण? हांव देवाचो. हांव देवाचो. आय बिलॉंग टू ओनली टू गॉड. आय बिलॉंग टू गॉड. हांव देवाचो. आय एम नो वन. इसाया प्रवादी म्हणटा हांव जावन आसा एक शेणांतलो किडो. आय एम वर्म इन द डंग. आय एम नो वन. माय लॉर्ड इज एवरीथींग. मनशाक तांणी पळयल्या बरी तेमकां त्या लायतात वा लायतात आनी कोण म्हणून ती सांगतात तांच्या चिंतना प्रमाणे. सवार सर्टिफिकेट ती आमकां दितात. पूण म्हाका जाल्यार 2 सर्टिफिकेटी पुरो. एक सर्टिफिकेट हांव म्हाका वळखता, दुसरी सर्टिफिकेट देव म्हाका वळखता. कितले सर्टिफिकेट म्हजे लागीं आसूंक पुरो. कोणे सर्टिफिकेट दिवंक पुरो. कोणे हांव बरो पाड वायट भाग्यवंत पातकी खोटो कितेंय म्हणूंक पुरो. पूण 2 सर्टिफिकेट सारकें सत्य म्हज्या जिणेंत घडले संगतीचो सत्य देव बापान आमकां उगडापी केल्लें. देखून बायबलांत पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत हांव उगडापण पर्यंत मदली वळ कीर्तन 118 वळ 8 अशी म्हणटा, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड दॅन ट्रस्ट इन मॅन. मनशाचेर बावर दवरचे बदलाक देवाचेर बावर दवरचे भोव बरें. सबार संगती आमचे मदें घडटात, आमचे बोवारी घडटात, आमकां कालबुलां हाडटात. आमी निराशी जाता, भियेता, कसलो संवसार घाय म्हणटात. आदी आशिल्लो आतां आसा आनी मुखार आसतलो. पूण म्हजें आनी तुजें काम ह्या संवसारांत संवसार बदलची न्हय, हांवें बदलचें. कशें बदलचें? म्हाकाच म्हजी वळख आसा जाय. हांव कोणाचो, हांव कोण, कित्या खातीर संवसारांत आयलां, कित्या खातीर देवान म्हाका धाडला आनी कित्या खातीर म्हाका त्या कुटुंबांत, त्या फिरकजेंत, त्या वातावरणांत, त्या भाशेंत, त्या संस्कृतींत आनी त्या चालींत म्हाका एकठांयला. ताची एक विशय आसा, ताची एक आलोचना आसा, ताची चिंतना आसा, ताची बोगणां आसात. ह्या चिंतना आनी बोगणा वरवीं आमी ताका अवलंबून जियेलां जाल्यार खंडीत जावनी आमचें म्हणलें कांयच ना संवसारांत. हांव कोणूच न्हय. हांवें उदका वयलो बुळबुळो खंयच्या घडये फुटात. हांव एक मातयेची मडकी खंयच्याय घडये ती सकयल पडून चुरे चुरे जायत. पण हांव खडापी न्हय, हांव नोकाडी. देखून म्हाका चनो तूं कोण म्हणटा आसतना हांव कोणूच न्हय, हांव कोणूच न्हय. पूण जें कितें म्हजें तें आसा, ती तालेंतां देणी कृपा भलायकी शांती समाधान बरेपण करचें म्हाका कितें देवान दिलां, तें देवान दिलां व्हरता तें म्हजें न्हय. ताचो फकत उपयोग करचो. जरी तर आमच्या घरा कामाक आयले जाल्यार ताका आमच्या घराचें खरें दिता. तूं वच आनी कोण म्हणून आमी पिकास दिता. तें पिकास आनी खरें ताचें न्हय, पूण पिकास आनी खरें आमचें ताका उपयोग करून दिवचें. त्याच रितीन देवान दिलें तालेंतां, देवान दिलें बरेपण, देवाचें मन आमचें तें उगडलें, तें आमी उपयोग करचें म्हणून, बऱ्याक उपयोग करचें म्हणून. आनी अशें केल्ल्या वरवीं जसो कामेल येवन खणटा आनी थंयसर
चांगलें काम केल्ल्या वेळार धन्या खुशी जाता की आमच्या जिणेंत इतलेंच जेजून सांगिल्लें केलें जाल्यार आमच्या धन्याक आमी वाखणटा. व्हडले व्हडले मागणे, व्हडले व्हडले लांब लांब पवित्र संगती आमी करची गरज ना. ल्हान ल्हान संगतीन विश्वास दवरल्या वरवीं, ल्हान ल्हान संगतीन विश्वासीपणी पाळल्या वरवीं, न्याय नितीन आमी जियेल्ल्या वरवीं आनी प्रत्येक जावन देवाची आज्ञा पाळल्या वरवीं, साक्रामेंट जोडल्या वरवीं ल्हान ल्हान संगतीन आमी देवाक मोगाची जावंक पावता. संवसाराचे मोगाची जावन केदाळे वावूर नजो. कसलें आमी काम केलें जाल्यार देवान म्हाका काम कर म्हणजे मनांत घाला देखून तें काम जालां. देवान म्हज्या मनांत घाला आनी देखून देवान म्हाका धाडला देखून देवा सावन देखून हांव देवान सांगिल्लें काम करीत आसा. म्हजें काम न्ही, म्हज्या वडविकायेक न्ही, म्हजें नांव बरोवन दवरचे खातीर न्ही, म्हजें नांव परगडचे खातीर न्ही, पण हांवें खालतो जावचे खातीर, हांवें खालतो जावचे खातीर आनी खालतेपणान केल्लो वावर देवाक तो मेसवाता. आनी तेदा मात्र थंयसर हांव कोण म्हूण म्हाका कळटा, क्षणांतलो किडो. जेजू की तशेंच एक दीस तो घोड्यार वयता आसतना सकट ताका बरे बरे कुडके, वस्त्रां आनी कितें आनी कितें आनी कितें हांतोळण होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणटलें. पूण तो बसलो एका गाडवाचेर आनी केदार तो गाडवाचेर बसलो. ते गाडव म्हणटा काय म्हाका वाखणटात ह्या मनशाक न्हय म्हणून. तशें सबारपटी आमच्या जिणेंत आमी गाडाव सुम्याक भोंवोवचें, आमी चिंता सुम्यांची वाखणणी आमकां दिला म्हूण सांगून चूक आसा. सुम्याचे सुम्याक दिवया, आमी फकत गाडाव जावन रावया. तेदा आमकां समजून येता की हांव एक गाडाव सुम्याक म्हज्या खांद्यार हांवें वोवोवचें आनी म्हाका न्हय महिमा, सुम्यांक ती महिमा. कित्याक ताणें म्हाका दिला. जशें एका व्यक्तीन काम करता आसतना खोरें आनी पिकास दिला ते ताचें तें त्याच रितीन सोम्यान कितें म्हाका दिला ताचें बरेपण उपयोग करता आसतना खंडी जावन सोम्यांक तें फाटीं दिवंक आसा हांवें आनी थंय केलो वावर सोमी मेसवाता आनी संतोश पावता. देखून म्हाका न्हू खंडी जावन आज आमी देवाची विस्वास दवरता आसतना आमी कोणूच न्ही. आय एम नथींग बिफोर गॉड, आय एम नथींग. उदका वयलो बुडबुडो म्हळें हांवें सांगता आसता मातयेची मडकी म्हळें हांवें खंयचे कडेन फुटोवंक शकता, खंयचे कडेन ती नपय जावंक शकता, ताचो रूप आकार सगळें पिड्यार जावंक शकता. पूण केदाळ आमी कोणूच न्हय म्हूण चिंता त्या वेळार देव आमचे भितर येता आनी ताचें काम आमचे उद्देशीं करूंक खुशी व्हरता. आमकां महिमा मेळचे खातीर न्हय, पूण आमकां उपयोग करून देवाची महिमा संवसारांत हेरांक प्रगट करचे खातीर. हांव कोर्से बिणीन तिका महिमा मेळचे खातीर देवा बापाक ताणें धाडल्या आंज्याक तुजे कुशे प्रमाणे ताचे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणलें. न्हय तिका मान मेळों दी म्हूण सांगून, पूण देवाक मान मेळों दी म्हूण सांगून. आनी केदार तिणें मान म्हूण काण गेलें त्या वेळार थंयसर देवाक महिमा मेळ्ळी. आनी केदार जेजू जल्मालो थंयसर अपुर्बायेचें गायन गायलें. महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती मनशाक कुळाक. तर उडास्तोवर बाबा, उडास्तोवर भयणी, उडास्तोवर म्हज्या मोगाच्या आमी कांयच न्हय बिफोर गॉड. देवा मुखार आमी कांयच न्हय, नथींग नथींग. माती आमी उदका वयले बुडबुडे मातयेची और आमी मातयेचे मडक्यो खंयचे कडेन फुटोवंक आनी आमचें रूप नपय जावंक साध्य आसा. मडकी फुटली जाल्यार खंडी जावन थंयसर त्या चुऱ्याक मडकेच्या चुऱ्याक मडकी म्हणना आमी चुरे म्हणटा वा कुडके म्हणटा. त्याच रितीन उदकार दिसतो बुडबुडो तो गेलो जाल्यार परतून आमकां पळोवंक मेळना. तशें आमचें जिवी जावन आसा. पूण देव बरें केलें लेख दवरता आनी थंयसर देवाक कितलें आमी महिमा दिता. देवान दिल्ल्या बरेपणा वरवीं आनी कितलें बरेपण करता. 10 तालंतां आनीक 10 तालंतां, 5 तालंतां आनीक 5 तालंतां आनी 1 तालंतां आनी 1 तालंतां केलें जाल्यार देवाक खंडी जावन आमी कोण म्हणून ताका कळटा आनी आमी कितें म्हणून ताका कळटा. हाचे वरवीं देवाची महिमा संवसाराक प्रगट जाल्यार देवाक जावं अर्गां म्हजे वरवीं आनी तुजे वरवीं. जेजू एपडी विचारता लोक म्हाका कितें म्हणटा. ताची डिग्निटी ताचो स्थानमान सोडोवचे खातीर वा देवाचे खातीर न्हय,
पूण फकत शिसांक काळाचें आशिल्लें, शिसांक काळाचें आशिल्लें. तुमचे बरीच हांव आसा, आतां घेवन तुमचे बरीच हांव आसा, पूण लोक म्हाका कितें म्हणटा, कसो कसो तांची आलोचना कसली. ते म्हणटात थोडे तशें म्हणटात, थोडे अशें म्हणटात, पूण तुमी कितें म्हणटात. पेद्रून सांगलें, सोम्या तूं जावन आसाय जिवन देवाचो. आनी ताका फुडले पेद्रूक जेजून म्हणें, तूं जावन आसाय खाडाप, तूं जावन आसाय खाडाप. आमच्या जिणेंत तशेंच देवान आमकां दिल्लें, आमी ताचो उपेग करता. म्हज्या लागीं कितेंय जायत्यो वस्तू आसूंक पुरो, मोलादीक वस्तू आसूंक पुरो, भांगर रुपें आस्त बदीक गाडयो बंगलो कितें आसूंक पुरो, ते कोणाचे तूं कितें म्हणटाय. ते म्हजे म्हणशी टोटल फेलियर, एब्सोल्युटली फेलियर, 0 मार्क्स. देवान म्हाका दिला, ताचो बरो उपेग करूंक, फावो तो उपेग करूंक हांव प्रयत्न करतां. 10 मार्क्स आउट ऑफ 10. कित्याक देवान दिल्ल्याक देवाचे उपकार आठयताय आनी ताचे बरे प्रयोग करून देवाक महिमा दिवंक खुशी व्हरताय. म्हजें घर न्हय, देवाचें घर. म्हजी आस्त बदीक न्हय, देवान म्हज्या हातांत घाल्ली आस्त बदीक. मनशान दिल्ले भांगर सिंगार न्हय, हांवें जोडले भांगर सिंगार न्हय, देवान म्हाका दिला. हेरां तें वांटून काडून घेवंक. हाचे वरवीं हांव कोण म्हणलें खंडी जावनी जेजूक. ताणें विचारलें, बरी हांव कोण, तुका तूं कोण म्हणटाय, तुका तूं कोण म्हणटाय. म्हज्या लागीं आस्त बदी पुरो आसा म्हणटाय गी, हें पुरो म्हजें हांवें केल्लें म्हणटाय गी, वा देवान म्हाका दिला. तुका देवा ते संतोश पावताय गी. आनी त्या जाल्यार कशें पेद्रूक जेजू म्हळें गी, तूं जावन आसाय खाडाप. त्या जाल्यार तो म्हाका म्हणटलो, तुका म्हणटलो, तूं म्हज्या मोगाचो पूत, तूं म्हज्या मोगाची धूव, तुजे थंय म्हजी दादोसकाय, तुजे थंय म्हजी दादोसकाय. आनी कितें आमकां जाय, कसली ग्रेस्काय आमकां जाय, कसलो व्हडपण आमकां जाय, कसलें टायटल आमकां जाय. कितें आमकां कोणी उडास दवरनात. म्हज्या जागी जिणेंत चोडपणी हांवें उडास केला. वर्सां मीस, म्हयन्या मिसांचे कुटुंबाच्यांक हांव वैगी फादर, इतल्या वेगी 1 म्हयनो जालो न्ही गी, तांकांच उडास ना. हांवें उडास करून पडला तुज्या बाप्पाचो, तुज्या घोवाचे म्हयन्याचे मीस, वर्सां मीस म्हणून. मनशां उडास दवरनात. तुज्या लागीं कितें आसा तें जाल्यार मात्र तुजे सांगात आसात, पूण देव तुज्या लागीं ना. देखून तो सगळें दिता आनी ती ताची जावन आसा. ग्रेस काय आमचे थंय ताची ग्रेस काय वांटून काडून गेल्या वरवीं, आनी आमची ग्रेस काय पयले ते वांटून काडून गेल्यार ती जावन आसा आमची ग्रेस काय. देव आमकां वळखतलो. वस ल्हान ल्हान संगतीन विश्वास जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या संगतींनी तुका विश्वासी करतलो. वस तुज्या स्वर्गा राजाक आनी तुजी राजवडकी थंयसर चलोवचे खातीर जायते थंयसर हांवें तुका घडोवन दवरलें आसा. तर मोगाचें न्हू, हांव कोण, एक एकल्या व्यक्तीक, एक एकल्या मनशाक ताच्या चिंतना प्रमाणे, ताच्या उलोवण्या प्रमाणे, जाणवाया प्रमाणे, ताच्या अनुभवा प्रमाणे, ताणे देखच्या प्रमाणे आनी सर तुजें आसकत काय न्हू. आमकां तो तसो, वो असो, हें तशें तें तशें म्हणटात, पूण देव म्हणटा आय लव यू. तूं म्हज्या मोगाचो. भायर म्हणटा खोल म्हजो घोव, पूण घोवाक देव म्हणटा आय लव हिम, ही इज मायन. हांव ताचो मोग करता, तो म्हजो. घोव बायलेक म्हणत हें घर मेळ्ळां म्हाका, कित्याक म्हजें नशिबाचें जालें, पूण देव ताका म्हणटा आय लव हर. हांव ताचो मोग करता, ताका हांवें रचला, ताचें तें हांव आसा, तें म्हजें. हर एक भुरगें, हर एक देव अशें म्हणटा. पूण आमी तांकां लावचें, लावचें, तें लावचें आनी कितें कितें नांव दवरून ताचे राग, मोसोर, हागे, जिद्द, खोटेपण, खोटी चिंतना, आयडियाज काले काले आमच्या मनांत दवरचे, कितें कितें आमच्या मनांत दवरचें. पूण देव सगळें पुसून काडटा आनी म्हणटा समाधान तुमकां, समाधान तुमकां. कितलें समाधान म्हणजे तुमी काण घेतात तितली महिमा म्हाका फावो जाता, बापाक फावो जाता. म्हणलें जेजून आमकां उगडापें केलां. तर मोगाचें न्हू, हू आर यू? यू आर नोबडी. यू आर नोबडी. हुस्वास बंद कर. नोबडी. तुजी कूड, तुजी सोबाय, तुजी सर्वस्व, यू आर नॉट दॅट. तूं न्हय. तुजी सोबाय, तुजी कूड, मोठें बारीक लांब, रुंद काळो धवो,
तू नाही, ते तुझे रूपणे. देवान तुका रचला, देवान तुका दिला, तेका तुज्या कुडीचेर तू भिरत रावू नाका. हांव कित्या मोठें, हांव कित्या मोटवो, लांब, चड लांब, रुंद. पूण संतोष पाव हांव जावन आसा, हे देवान म्हाका रचला. थोडो तेंप ह्या संवसारांत जैत आसतना ही कूड म्हाका पुरो. आय एम हॅपी. सांगात आस, म्हज्या जिणेंत जें कितें म्हजें बरें करूंक जाता हेरांक आनी देवाक महिमा दिवंक जाता, हांव तो, आय एम दॅट. तशें देखून म्हाका चिंतून आज एक लायकेरीत डाक्टरांक, इंजिनियरांक, LIC एजंटांक, टिचरांक, पुलिसांक, नाना तरेच्या आमच्या इश्टांक बसून आमी अशें. पूण देवाची चिंतना दुसरी जावन आसात. हे मोलाची मोतयां तुमी आयकल्यात, तुमकां उपकारतात म्हणून हांव चिंततां. आनी तुमकां बरी लागली जाल्यार हेरांक तें फॉरवर्ड करूंक फाटीं सरूंक नाकात. एकामेकांक वांटून घेयात आनी सांगात आस, तुमकां समेस्तांक आमी कांयच न्हय, देव जावन आसा सर्वस्व म्हणलें. ही चिंतना मोती हाडचे खातीर एक बेसांव हांव खुशी करता. आनी सर्वपदी देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.